I would be failing in my duty if I do not extend my appreciation to the officers from Axis branch who have taken pains to provide 400 numbers of handheld devices which the traffic police personnel will be carrying in the field, and they will be actually uh, challaning the traffic offenders not manually but digitally. This will also be, in fact, a perception change for the police department, because whenever the members of the public are making payment in cash to the police department, the perception goes to the society as if the constable or the police officer on street is accepting money from the traffic offenders. ई-चलन व्यवस्था लॉन्च करतना सध्या ती सेवा 400 ई-चलन मशिनावरवीं सुरू करतात. हे सेवेक लागून पोलिसांचो वेळ वाटावतलो आणि तालावांनी खंय पारदर्शकताय उरतली. ई चलन सिस्टीम भितर एकदां लोकांक डावट उरतालो. हांवें जें चलन भरलें म्हाका बरेच जाणांनी भितरला मुद्दम कळपाक जाय म्हण सांगता. ना ताजे कडेन चलन आसलें तो बूक तो खोटो आहा म्हणटाले ते, तो खरो न्हू म्हणटाले ते, म्हाकाच सांगताले ह्यो. सो हेन्सफोर्थ डावट लोकांच्या तकलेन जो आहा पळय न्ही तो एक डावट वयतलो ताका असो आसता खरें खरें दिसता. एक्चुली बऱ्याच जाणांक कितें आसतालें डावट आसतालो म्हणजे तो बुकूय खरो न्हू म्हणटाले, इतको डावट घेताले लोक. हाज्या फुडें ई चलन सिस्टीम इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत तो तकलेन लोकांचे डावट उरचो ना. आनी ट्रान्सपरन्सी फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट, ट्रान्सपरन्सी फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट ही लोकांच्या पर्यंत उरपाक तांच्यांनी घेतलेली एक नवी स्टेप आसा. म्हाका दिसता आमी कमिटेड आसा, म्हणजे सरकार म्हणून जायत्या सगळ्या गजाली कडेन आमी जेन्ना कमिटेड आसा. टुरिस्टांनी हेल्मेट घाल्ले आसत जाल्यार तांकां भाड्याच्या गाडयेचे डॉक्युमेंटां खातीर आडावचे न्ही. मायकलान टुरिस्टांचो इशू काडलो. I think lots have been done to eradicate drugs. We see every second day people speak on drugs. Politicians speak, NGOs speak. I think if we want to fight this menace, if you want to really eradicate drugs, the people have to come together. People have to share information, whatever they have or they get. उद्देजक दिनेश छुटानीन CSR खाला कळंगूट पोलिसांक स्कॉर्पियो दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.